आयली समिलाक किंवा बाकीचे खुबशे एक्टिविस्ट जे आसा किंवा लिडर्स जे आसा ते नोटीस आयल्या. काल हांवें एक नोटीस केले की नोटीस इश्यूड बाय पणजी पुलीस स्टेशन अंडर 35 BNSS. पूण अपियरन्स कोणाक सांगला ओल्ड गोवा यो, कोणाक सांगला आक्षी यो. म्हणजे आज कायदो जो अस्तित्वान आसा BNS किंवा BNSS ताच्या अंडर पुलीस डिपार्टमेंटान काम करपाक जाय. ते पुलीस डिपार्टमेंट पॉलिटिकल पार्टी जाला काय अशें दिसूंक लागलें. कारण वी हॅव केप्ट इट ऑन रेकॉर्ड टुडे आनी रायटिंगान घालून दिला की ज्युरिस्डिक्शन जे आसा पयलीं म्हणजे FIR कॉपी काल राती पर्यंत खंयच दिसनाशिल्ली लोड जाल्ली. विच शूड हॅव बीन डन लॉंग बॅक द डे FIR वॉज रजिस्टर्ड. सो कितें आसा एलिगेशन ते अजून पर्यंत कोणाक खबर ना. कंप्लेंट कोणी केले कितें केलें तीय कोणाक खबर ना. ताज्या भायर ज्यो नोटीसी काडटा दॅट इज इलिगल टू आस्क देम टू अपियर बिफोर एनी रँडम पुलीस स्टेशन. हे जे इन्व्हेस्टिगेशन जाता ते पणजे पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन करपाक जाय. कारण क्रायम पर्पोटेबली हॅज बीन कमिटेड इन पणजी पुलीस स्टेशन. सो ज्या तरेन लोकांक हॅरेसमेंट करपा खातीर जे एक्टिविस्ट किंवा जे लोक पार्टिसिपेट जाल्ले ह्या प्रोटेस्टा भितर तांचो हॅरेसमेंट करपा खातीर पुलीस स्टेशनां चूज केल्या तांणी की एकट्याक हांगा पळय एकट्या हांगा पळय. आनी कारण कितें गर्दी जातली म्हणून. आनी गर्दी जातली जर म्हणून जर तुमी हें करता जाल्यार कायदो कुशीकूच दवरा. गर्देच्या नेटानूच चलया आमी. ही परिस्थिती आज सरकारान हाडून दवरल्या. पुलिसांनी आज जी कायदो सुवेवस्था ज्या तरेन पळोवपाक जाय आशिल्ली ते सोडून आज दीस विंडिक्टीव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टीन चलयल्या ताजो एक घटक आज पुलीस जाला. आज एंटायर पणजे पुलीस स्टेशन इज ओनली बिझी इन रेकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स, कॉलिंग समनिंग हे ते म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन झिरो जाला. फक्त हेच पॉलिटिकल हॅरेसमेंट जो चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो की ते सगळे फेक केस येता आपूण भायर पळयतलो आय वील सेटल दीस अँड दॅट अश्युरन्स वॉज गिवन टू विरेश बाब. बट एक्झॅक्टली एक्टिंग ऑपोजीट टू दॅट फटिंगपणा करून चीफ मिनिस्टरान हे जे FIR 2 दिसां मागीर रजिस्टर केला करून घेतला. आनी आज जो हॅरेसमेंट चलयला लोकांचो तो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हे 1,500 लोकांनी पणजे पुलीस स्टेशनार येवंक जाय आनी पणजे पुलीस स्टेशनार येवन सांगपाक जाय आमकां अरेस्ट करा. दॅट इज द वे इट शूड बी. बिकॉज दीस गव्हर्मेंट ओनली अंडरस्टँड लँग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट. बाकी तांकां कायदो शून्य, बाकी कायद्याचें इम्प्लिमेंटेशन शून्य. आनी ही नोटीस काडल्या तेच वाचून काडटा की इट इज इलिगल, इट इज इन वायोलेशन ऑफ BNS, इट इज इन वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21 and 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अँड प्युअर हॅरेसमेंट. कांयच ना. एक रँडम तो स्टेटमेंट करता. द स्टेटमेंट्स which are being recorded are in the form of confessional statement by a police officer. What is the sanctity of this investigation? So investigation is a farce. An investigation is done farcically, deliberately, so that ताज्या सारखे जे मनीस आज जे लोकांक लीड करताले तांणी फाल्यां दोनदा विचार करचो पडटलो की परत हॅरेसमेंट जाता आमी कितें करचें काय म्हणून. बट एक गजाल म्हाका सांगून दिसता एज अ लॉयर एज वेल एज अ पॉलिटिशियन की हें जें आसा हांवें प्रॉमीस दिल्लें त्या दिसा की प्रत्येक जाण ताका पुलीस आपयतले ह्या प्रोटेस्टा अंडर तांच्या बरोबर हांव आसतलो म्हणून ते उतराक रावन हांव प्रत्येक फावटी तांच्या बरोबर येता ते कॉलूय करता. आनी जे ही गजाल एज सून एज दीस कल्मिनेट्स इफ दे डोंट क्लोज इट वी वील हॅव टू फायल फॉर क्वॉशिंग. बिकॉज द वे थिंग्स आर ह्या तरेन चल्ला राजदीप आसूं किंवा बाकीचे जे हांगाचे आसा बाकीच्या क्रायमांनी दीज आर ऑल पॉलिटिकल वेंडेटा केसीस. So there has to be somewhere some full stop and the full stops can only come if people decide की हे चाले पुरो ते पुरो म्हणून. अमित बाब कितल्या जाणांचेर सध्या समन केला? समन कशें केलें तांणी सध्या लिडर्सांकूच आपयल्या. जनरली लोकांक तांणी आपोवना. 1,500 लोकांचेर तांणी सांगलें FIR 1,500 मेजले कशें तें खबर ना म्हाका. सो ज्या तरेन जितल्या लोकांक आज तरेन आपयल्या ते सगळे लिडर्स आसा म्हणजे पर्टिक्युलरली कनेक्टेड टू सम पॉलिटिकल पार्टी ऑर who are considered as leaders. जे आज मनोज असो हो असो सुनील असो किंवा बाकीच्यांक जेका आपयले including the persons who were called a few days back. So now this is only to target the leaders अशें म्हाका दिसता. कारण रँडमली जर 1,500 तांकां 35 BNS नोटीस काडची पडली जाल्यार 1,500 स्टेटमेंट घेवचे पडटले. 1,500 तांकां आपोवन हांगा इन्व्हेस्टिगेशन करचें पडटलें. आय डोंट थिंक गोवा पुलीस इज हॅज अ बँडविड्थ टू डू दॅट. आनी हें करप कित्याक? why this political harassment which is being carried out? That's the biggest question. की आज पुलिसांक ह्या कामान दवरप गुंतून when crimes are rising, when entire administration has collapsed, law and order has reached such a low level. आणि हे सगळे वयर बसून पळयता. आनी काल म्हाका दिसता पार्टी प्रेसिडेंट BJPचो सांगला की लोकांक नाका जाल्यार आमी कसले प्रोजेक्ट हाडचे ना म्हणून. फाटलीं 4 वर्सां जालीं तुमी तेंच करत आसा. लोकांक नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट हाडत आसा इन्क्लुडींग मिराबाग जो तो डॅम हाडटा तातूंतल्यान कितें जातलें तें सगळ्यांक खबर आसा. हें सगळें आसतना आज जेन्ना इलेक्शन इयर आसा तेन्ना वाल्याचे वाल्मिकी जावंक सोदू नाका. ते तुमी जावचे ना केन्ना. कारण
रावण व रावणूच उरता आणि भारतीय जनता पार्टीचे रावण आसा ते रावणूच उरले ते म्हाका दिसना केन्ना चेंज जातले. ती बायलांचेर कितें तरी केसी घालतले म्हणून विरेश उलयल्लो. सो तशी कोणाक तांकां बायलांक बी जी गांवची आसा तांकां कोणाक समन बी केला? अजून एक्च्युअली बायलां आशिल्ली तांकांय सामान काडचेच पडटले, तांकां आपोवचेच पडटले. सो जी बायलां 60-70 वर्सांची आशिल्ली तांणी कितें कायदो हातांत घेतलो? तुम्ही फॉर्सफुली तांकां डिपार्टमेंटान प्रोटेस्ट करताले, पब्लीक ऑफिसान प्रोटेस्ट करताले, थंय तांचेर चोरीचो आरोप घालो, फायली गेल्यो म्हणून. आनी फायली खंयच्यो चोरल्यो खंय? हे RP-21च्यो ज्यो फायली आसता डिपार्टमेंटान एक रूल आसा, देर इज समथींग कॉल्ड एज रेकॉर्ड कीपर. दे हॅव टू डिजिटलायज दीस फायल्स. दे हॅव रेकॉर्ड्स ऑफ दीस. एज पर लॉ द फायल्स विच आर पार्ट ऑफ 2021 रिजनल प्लॅन they should have been kept by a record keeper under safe custody of record keeper. What were they doing on table? आणि RP-2021च्योच फायली गायब जाल्यो म्हणजे नवें पेंटिंग करपाक तुम्ही मेकळे ते पिशेपणां रे. लोक पिशे आनी लोक पिशेपणां ही समजून घेवपाची. रिजनल प्लॅन मागीर बिल्डरांच्यो फायली कश्यो ना जावंक ना खंयच्योच? दे शूड कम आउट क्लीन ऑन दीस की बिल्डराच्यो फायली थंय आसात ना म्हणून. बिल्डराच्यो फायली खंय वता, खंयच्या ऑफिसान वता? एडिशनल ऑफिस NXA ऑफिस आसा, एक दिल्ली आसा, एक सांतिनेज आसा. थंय सोदा म्हणून कदाचित थंय मेळत. ह्यो फायली ज्यो ना जाल्या म्हणटा पळय ते थंय मेळूंक शकता. बट दीस इज अ होक्स. दीस गव्हर्मेंट इज अ होक्स. अँड टुडे आय स्ट्रॉंगली बिलीव जरी ते म्हणटा की हे सगळे विश्वासराजीकरण म्हणून चीफ मिनिस्टर इज इन कोल्युजन विथ TCP मिनिस्टर वेन ही इज टॉकिंग अबाउट दीस फायल्स. आज दोग जाण फ्रेंड जाले आसतले. अल्टिमेटली पार्टी फुडें व्हरूंक जाल्यार तांकां वयल्यान बडी मारली आसतली की तुमी फ्रेंड रावात म्हणून. सो बेस्ट इज टू दोघे जाण भाऊ दोघे जण मिळून खाऊ ही परिस्थिती. समीर एक प्रश्न त्यांना वो 39A म्हणटा तो सिरियस इशू आणि तुम्ही जो प्रोटेस्ट केला तो आवाज करपा खातीर तो बंद उडोवपाक ते दिसता तुमका पुलीस स्टेशनार आपूण तुमचो आवाज बंद करपा खातीर हॅरेसमेंट चालू आहा? ती साहजीक आयज ही परिस्थिती गोंयभर आसा की BJP सरकार म्हाका दिसता प्रमोद सावंत म्हणटा भिवपाची गरज ना. पूण ते म्हाका दिसता आज तांकां भिवपाची गरज पडलेली आसा. कारण आज जेन्ना प्रत्येक विशयाचेर गोंयभर म्हाका दिसता होच प्रोटेस्ट न्ही, तुमी मिरामार प्रोटेस्ट पळया, मागीर हांगा आरंबोल प्रोटेस्ट पळया, मागीर कारापूर प्रोटेस्ट पळया, मागीर गोंयभर वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी आज गोंय साल्वार करपाक लोक उठलेले आसा. आनी त्या खातीर खंय तरी तांकां एकमेव अस्त्र दिसता आनी शस्त्र दिसता की लोकांचो जर आवाज आनी खास करून लोकांचे प्रतिनिधित्व जे करणारे जे लिडर आसा त्यांचो जर आवाज दामतलो तांकां अशें पुलीस स्टेशनार हाडून चतप. पण म्हाका दिसता आयज प्रत्येक गोंयकार तयारीन आसा की येदा कदाचित गोंय जर साल्वार करपाक जर तांकां भितर सुद्दां बसपाची गरज पडली जाल्यार ते तयार आसा. हे म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारा मदीं आज एक समज आसा. त्या खातीर ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीन कितकेय प्रयत्न केले लोकांचो आवाज दाबपाचो जाल्यार ते लोक तांकां बळीक पडचे ना. आनी लोक म्हाका दिसता आज लोकांनी 2027 पयलीं ठरयल्लें आसा की हांकां घरा बसोवपाचें. पहले काय रे थोडे सामान साहेब वयले जे पार्टिसिपेट करू ना 39A प्रोटेस्टार तांकां येयलेलो आहा कितें तुमच्या नदरेक येयलेला? अजून पर्यंत तरी तशें ना कोणी. समबडी अदर आतां ताजे पळयत जाल्यार तो थंयच आसलो आझाद मैदानांतलो. सो ही हॅज नेवर वॉक टुवर्ड्स दोनापावला टू द मिनिस्टर्स हावस. बट दे डिडंट एंटर एनीबडीज हावस. ते रस्त्यार असले. पीपल हॅव रायट टू प्रोटेस्ट. पीपल हॅव रायट डेमोक्रेटीक रायट टू प्रोटेस्ट. तांणी कोणाची कितें तोडफोड करूंक ना. कोणाचे ते म्हणटा गेटी भितर सरले तांची बायलां भुरगीं आशिल्लीं. आज जेन्ना TCP मिनिस्टर धमकी दिता की आपूण 40,000 लोक हांगा हाडटलो आनी चीफ मिनिस्टराच्या फुड्यान सांगता तो आनी चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें आपूण ते फाल्यां घेवन येता म्हणटा जाल्यार ती धमकी न्ही. आमची बायलां भुरगीं हांगा पणजे जी भोंवता तांकां भंयान रावपाचें ना. तांणी की फाल्यां हो केन्नाय घेवन येवंक शकता म्हणून 40-50,000 लोक आनी ती खंय शिरकूंक शकता म्हणून. दॅट इज नॉट अ थ्रेट. सो कायदो हो भारतीय जनता पार्टीक वेगळो आनी बाकीच्यांक वेगळो अशें जर समजपाक जाय जाल्यार तसा एक वेगळीच न्याय संहिता बऱ्या मरे भारतीय जनता पार्टी न्याय संहिता म्हणून. तो BNS आसा पळय ती B आसा ताका भारतीय जनता पार्टी न्याय संहिता म्हणून करा. सो दॅट आमकां कळटलें की भारतीय जनता पार्टी जर कोणीय आसा मिनिस्टर आसा लिडर आसा जाल्यार ताका कायदो वेगळो म्हणून आनी सामान्य गोंयकारांक सामान्य भारतीयांक कायदो वेगळो म्हणून. सो दीस इज समथींग आय डोंट अंडरस्टँड. लॉ जो आसा तो पुलिसांनी कशे तरेन टू द टी फॉलो करपाक जाय हे जर पुलिसांक कळना जाल्यार एट द एंड ऑफ इट वन डे हें कळट लोकांनी सांगचें पडटलें. अँड इफ रिक्वायर्ड हे सगळे जे ऑफिसर इन्वॉल्ड आसा जे आज एक्टींग एज स्टुजीज ऑफ द गव्हर्मेंट तांचेर कंप्लेनी फायल करच्यो पडटल्यो. नाइलाजान काम करता ते. देन वी टॉक टू देम. दे फील की आरे कितें करूं आमकां ऑप्शन ना आमी हें करता म्हणून. ऑप्शन आसा तुमकां. इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू फील दॅट यू आर ऑनेस्ट धाड म्हणून सांगपाचो वाळपय आपल्याक.
PTI स्कुलान आपूण ते मार्च पास्ट करता पुलीस स्टेशन नाका म्हणून. बट आय विल नॉट डू दीस रँडम एक्ट ऑफ वेर लॉ इज रिक्वायर्ड टू बी ट्विस्टेड. खंय ना खंय तरी पुलीस वील हॅव टू टेक अ स्टेप, बोल्ड स्टेप, की आमी हें आयकचें ना म्हणून. आनी डायरी मारीत रावा, लक्षांत दवरा. ऑफिसर वयल्यानूय डायरेक्शन दिता पण डायऱ्यो मारा. दीस इज माय फ्रँक एडवायस टू ऑल द ऑफिसर हू आर डुईंग दीस इलिगल एक्ट, की आपल्याक डायरेक्शन आयला, आपूण डायरी मारल्या, पुलीस हें केलां आनी मागीर आपूण हें काम केलां म्हणून. कारण फाल्यां दॅट वील बी प्रूफ. अदरवायज